करात आमची घरा वचपाची व्यवस्था. फोंड्याचे हजारावयर स्थलांतरीत कामगार मागतात सरकाराकडेन. म्हणटात वचपाक मेळना, कामूय ना, पोटूय भरना, आमी करप तरी कितें. फॅक्टरींनी 12 वरां करपाक लावं नाकात काम. सरकाराच्या नव्या अध्यादेशाक कामगार संघटनेचो खर विरोध. म्हणटात ही तर कामगाराची शारीरिक आणि मानसिक पिडणूक. लॉकडाऊनातूय गुन्हेगारीन घेतला वेग. पेडा, खारेवानाच्या थळाव्यांनी घेतली पुलिसांची भेट. वाडटे गुन्हेगारीचेर उक्तायली चिंता. पेट्रोलिंग वाडोवपाची केली मागणी. आयज आनी फाल्यां जावं येता मळबात जोगलावणी. पडूं येता गडगडाचो पावस. हवामान खात्यान उक्तेला अदमास. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. परतून एक फावट कोविड-19चो उच्चांक. एका दिसा भितर 3320 एकूण पिडेस्तांचो आंकडो पावला 63,000चेर. मरप्यांनी हुपला 2,000चो आंकडो. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 95 मरणां नोंद जाली. जाल्यार 1400 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. भारतांतलो कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींचो आंकडो जाला 62,939. तेतूंतल्यो एक्टिव्ह केशी आसात 40,000. 2,109 मरणांची जाल्यार 19,358 जाणांक जीवदान मेळ्ळ्याची नोंद जाल्या. महाराष्ट्रान 20,000चो आंकडो हुपला. गुजरात 7,796 पावला. दिल्लीचे अवतिकाय 6,542 पावल्या आनी तामिळनाडूत एकूण केशी 6,535 जाल्यात. एका दिसा भितर संवसारांत 95,845 परस चड कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एकूण केशींनी 41 लाखांचो आंकडो हुपला. 2.80 लाख दुयेंतींक मरण आयलां जाल्यार 14 लाखां परस चड जाण बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आवय जेवंक घालिना आनी बापूय भीक मागपाक दिना अशी कितेंशी अवस्था जाल्या शापुरा फोंड्याच्या स्थलांतरितांची. काम नाशिल्ल्यान हजारावयर कामगार घरची वाट सोदतात. वचपाची सोय ना. सरकार खावंक दिना. पातळाच्या कुस्तार चड तेंप रावपाक सोदिनात. देखून ते मागतात, पांयां पडटात, आमकां मजत करात. कोरोना निमतान जाल्ल्या लॉकडावनान सरकाराचें रूपणें हारशात दाखयलां आनी गोंयकारांचें मनीसपणें. 30 वर्सां गोंयांत रावपी लोक फकत पोटाची खळगी भरना म्हूण गोंय सोडून वचपाक सोदतात. लॉकडावनाच्या काळात बरेच कामगारांक तेंच्या धनयांनी वा कंत्राटदारांनी बरे भशेन सांबाळ्ळे. पूण आतां तेंच्यो खावपा पिवपाची भंयो जाल्यात. ते कशे पोसतले कामगारांक? सरकाराची उदासीनताय मात ह्या निमतान उक्ताडार येयल्या. आयकुया कामगारांच्याच तोंडांतल्यान. तो रजिस्टर करने के लिए बोला तो रजिस्टर किया है. अभी हमको चोरला घाट तक छोड़ेगा बोल रहे थे. अभी तक भी जो हमको कोई गवर्नमेंट का आके जो है नहीं पूछा. हमको कोई सा भी सरकार आके पूछा नहीं हमको तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, रूम भाड़ा क्या है, खाने पीने का क्या है, ऐसा कोई भी बोला नहीं है. इधर हमारा बस्ती का ही लोग मिलके जो है 40 दिन ऐसा जो है हमको खाना दिया है. अभी अब तक हमको तो कोई पैसा गिसा ऐसा कुछ नहीं है. पैसा ऐसा तो नहीं, खाने पीने के लिए भी कोई पूछा नहीं हमको. हमारा बस्ती का एक बड़ा लोग मिलके जो है हमको इतना दिन सहारा दिया है. 300 लोग हम लोग एमसी का इधर फंसे हुए हैं. एक राइस पात्र हम बस खाना खिलाए. 1 महीना ना काम है ना खाना है, कुछ भी नहीं. बैठे रहते इधर भूख को भी मर रहे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है. अभी यहाँ काम भी नहीं है. नहीं, खाना आपको हम लोग सर गाँव जाना चाहते. हमारा पात्रा में हमको इतना हेल्प किया, कोई आगे नहीं आया. हम लोग क्या किया, 1 महीना खाना दिया एक ही आदमी, कोई हेल्प नहीं किया. गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया. हम लोग काम का आदमी मर जाता सब. 1 महीने तक खाना शाम को सुबह को खाना बना के हमको दे दिया. हमको बहुत हेल्प किया राजेश नाइक. उसका देव बड़े कर दे. अभी काम नहीं है. काम नहीं, आता है जाता है. वो जाने के लोकल बस नहीं, वो बाइक के ऊपर जाने का नहीं, आना करता है. वो माल डाल के काम करने होता नहीं. वो बारिश आगे लग जाए तो कुछ नहीं मिलेगा हमको खाना. बहुत त्रास में पड़ता है. बच्चे लोग कहाँ हैं, वो माँ बाप इधर है. बहुत तकलीफ हो रही है. हमको जाने के लिए थोड़ा हेल्प करो. भाड़ा भी पूछ रहे हैं, काम भी नहीं, कुछ भी नहीं, इधर खाने को भी नहीं मिल रहा है. काम कहाँ है आपका? काम कहाँ करते थे? गाँव कहाँ है? लेबर काम करते थे. और गांव कहाँ है तुम्हारा? हुबली, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. ऐसा लेबर कितना है इधर टोटल? इधर तो बहुत है, एक 400-500 तो है लेबर. 1000 तो है, बहुत है. सब लोग जाना चाहते हैं. सब लोग जाना चाहते हैं.
अभी कुछ गवर्नमेंट हेल्प ये कर रहा है तुम्हारे? नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं। फॉर्म भी कुछ भरा है तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं भरा। आम्ही 30 वर्ष झाले गवारापा, आमका आता काय ना, आम्ही 1.5 महिने झाले, आमका कोण काय देऊ ना, आम्ही किती करू सांग, आमका रस्ता ना वसपा बस, आम्ही 30 वर्ष म्हणून हांगा मेले, आता बंद पडल्यावर किती करू? हे जाले कामगारांचे उतफरके, पण थळावे लोकप्रतिनिधी मान्य करतात हे कामगारच गोंयचे उदरगतीचे बुनियादी चिरे म्हण. चिरे हल्ले जाल्यार बुनियाद कशी घटमूट उभी रावतली. गोंयचे अर्थव्यवस्थेचे ह्या कामगाराबरोबरचे नातें सांगतात थळावो पंच राजेश नायक. पळयात. जे डेली वेजाचेर जगतात आणि ते आपलो पगार 500 रुपया असल्यार ते 300 रुपया दितले सेव्ह करून 200 रुपया दिसाक मोडपी मनीस. अकस्मात हे जगभरार संकट येयल्लें तेन्ना सगळ्यांच्यान चड जो त्रास जाला तो एक गरीब लोकांक. बाकीच्या कोणाक चड फरक पडलो असो म्हाका जाल्यार दिसना, कित्याक आपले आपले वतीन लोक सगळे व्यवस्थीत आपले मॅनेज केल्ले आसा. आमी हांकां जेन्ना हे संकट येयलें तेन्ना आमी हेल्प करपाक ट्राय केलो, पूण आमचे हात इतके लांब ना की आमी तांकां पुराय जो पर्यंत लॉकडावन आसतले तो पर्यंत हेल्प करपा सारके. सेकंड थिंग, एमपीचे थोडे लोक आसा, कर्नाटकाचे आसा, ते आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्या ऑलमोस्ट 850 सुमार, जे लोक गांवांत वचपाक सोदता. आनी गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा तांकां गांवांनी वचूं नाका, हांगाच रावा. जर ते गांवांत वचूं नाका जाल्यार तेंची वेवस्था म्हणजे विचार वा विचारपूस करात, तांकां कितें जाय कितें नाका तें पळयात. सपोज तांकां रुमाचे भाड्याचे हांगा कांय लोक म्हणटा तांकां रुमाचे भाडे दी, हाऊस ओनर सुद्दां कितले दीस तांकां उगी रावतले, 1 म्हयनो तांकां उगी रावले, 2 म्हयने उगी रावतले, तांकांय लायटीची बिलां आसा, तांकांय उदकाची बिलां आसा. जें कितें आसा तें गव्हर्नमेंटान हांगा लक्ष दिवपाक जाय. तेजेर जेन्ना तुमी हांगा लक्ष दितले, गव्हर्नमेंटाचो मनीस येवन पळयतलो तेन्ना ते लेबर हांगा रावतले. आनी जर हांगा लेबर रावले जाल्यारूच आमची गोंयची डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती जातली. नाल्यार गोंयकारांक बेगीनचे बेगीन फोऱ्यांनी कुदळ घेवन रस्त्यार येवचे पडटले. कांय न्ही म्हणल्यार आमचे गोंयभर सबंद गोंयभर अबाव 80,000 मायग्रंट्स लेबर्स जे रस्त्यार काम करता, जे शेतांनी काम करता, ते आयज वचपाच्या वाटेर आसा. आनी हे जर सगळे गेले जाल्यार गोंयची वायट परिस्थिती येवपाक म्हाका दिसना टायम लागतलो असो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कामगारांक 12 वरां काम करपाक मेकळीक दिवपी सरकारी अध्यादेश फाटीं घेयात. आयटक आनी हेर कामगार संघटनांनी मागला. फॅक्टरींनी 8 वरां बदला 12 वरां काम करपाक मेकळीक दिवपी अध्यादेश कामगारांचे शारिरीक आनी मानसीक शोशण करपी आशिल्ल्याचे संघटनेन म्हटलां. फॅक्टरीन काम करतल्या कामगारांक 8 वरां बदला 12 वरां काम करपाची मेकळीक दिवपी अध्यादेश गोंय सरकारान 8 मेक काडलो. ह्या अध्यादेशाक आयटक आनी गोंयच्या हेर कामगार संघटनांनी खर विरोध केला. ताचो कामगारांचे भलायकेचेर तशेंच एकूण जिणेचेरय परिणाम जातलो देखून सरकारान बेगोबेग हो अध्यादेश फाटीं घेवचो अशें आयटकान मागलां. पळयात. We are shocked, we are angry that the government and this BJP government has taken upon itself to make the workers slaves. Slaves because I say from 8 hours of work which we were statutorily entitled to, we are now supposed to work for 12 hours because of this amendment made by the government on 8th of May 2020. We had the trade unions and especially the AITUC had in our letter dated 6th May 2020 brought home to the government that we will not countenance nor accept any kind of an amendment to the Factories Act, especially the increasing of hours from 8 to 12. Just imagine, from 8 a.m. to 8 p.m. workers will have to work. Imagine, just realize the kind of impact it will have on their health, on their safety, on their psychology, and on their, especially on their family life. So, on an average, a person will have to work 4 hours extra. आणि 4 वरां एक्स्ट्रा धरली जाल्यार सकाळी जो कामगार 8 कामाक वतलो तो रातच्या 8 सुट्टलो आणि कामाक वचपाक तेका आनी 1 वर लागता. म्हणजे ताणें 7 घरांसून भायर सरपाचें पडटलें आणि घरा पावता म्हणसर 8 सुटलो जाल्यार घरा पावता म्हणसर तेका 10:30 असो टायम जातलो. सो दीस टायम इज ऑल्सो हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. सरकारान आनी एक मुख्य गजाल लक्षांत घेवपाक जाय आसली हो अध्यादेश काडच्या पयलीं, आणि तो म्हणजे की सध्या
कोविड-19 पॅन्डेमिका खातीर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट गोंयांत फुल्ली ऑपरेशनल ना. इवन कदंबा सारखे ट्रान्सपोर्ट 50% फ्लीट घेवन काम चालू करता आनी ह्या परिस्थितीन कामगारांक कामाचेर पावपाक खूब डिफिकल्टी येता. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी बसी ना, कामाचेर घरा पावपाक बसी ना आनी मुख्य करून जी बायलां कामगार आसात, जे विमेन वर्कर्स आसा, तांकां हो भयंकर परिणाम तांच्या तांच्या लायफाचेर जातलो, तांच्या घरांचेर जातलो आनी तांकां सोशल लायफाचेरूय ताचो परिणाम तांकां भोगचो पडटलो. All India Trade Union Congress calls upon the government to immediately withdraw this amendment, at the same time to ensure that workers cannot be made slaves. All India Trade Union Congress has already decided to go all out and fight out against this amendment and all other anti-workers, anti-people legislations. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फटीचे आरोप करून आपली बदनामी करपी गोवा डेअरीचो MD अनिल फट्टेचेर बदनामीची केस घालतलो. गोवा डेअरीचो आदलो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय म्हणटा. अनिल फट्टेन केल्ल्या आरोपाकूय ताणें जाप दिली. शेतकार गोवा डेअरीची संजीवनी साखर कारखान्यासारखी अवस्था जावपाक दिवचे नात अशें ताचें म्हणणें. आपल्याचेर आरोप करून अनिल फट्टे लोकांची आनी शेतकारांची दिशाभूल करता अशें फळदेसाय म्हणटा. गोवा डेअरीत जाल्ल्या भ्रश्टाचारा आड आपणे आवाज काडिल्ल्यानच फट्टे आपल्याचेर उरफाटे आरोप करता अशें तो म्हणटा. 2012 किंवा 2019 तरी तो उत्तर दिता. हांवें जे आरोप केल्ले, हांवें पयलो आरोप केल्लो युरिया, संशय व्यक्त केल्लो युरियाचेर, तेजेर तो कांय उलयना. दुसरो आसलो दूद 38 रुपीसान घेताले. कोरोना लागून दूद भायर सवाय आसतना 38 रुपीसान घेताले. जेन्ना हांवें आवाज केलो ते दिसा सावन ते 25 रुपयान घेवपाक लागले. तिसरो आवाज केलो हांवें भितर गोवा डेअरी भितर म्हाला हाडून केस कापताले पार्लला मुखार, तेजेर तो कांय उलयना. चवथो उलयलो हांव हेजेर गाडी दुदा सेक्युरिटीन धरली, तेजेर उलयलो, तेजेर कांय उलयना. ह्यो गोश्टी आसाय तो हे बिनबुडा आरोप करून तो हे सगळे लिपोवपाक सोदता. आनी तो हे म्हायती सगळी काल तेणी पेपराचेर हाडला ती 2012 ते 19. ताका खबर ना की केन्ना हांव डायरेक्टर जालो आनी केन्ना चेअरमॅन जालो. तो कोट्यांनी लॉस केले म्हणटा. पूण 2017 जेन्ना हांव डायरेक्टर जालो आनी 18 चेअरमॅन जालो, तेणी रिकॉर्ड काडून पळोवचो हांव चेअरमॅन जालो तेन्ना 1.5 कोटी प्रॉफीट जाल्लो. म्हणल्यार हांवें कसो कारबार केलो तो तेणी काडून पळोवचो. युरियाचे जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना संशय व्यक्त केलो आनी तो मागीर खरोय ठरलो. तेन्ना तेमी म्हाजेर चवकशी, कायदेशीर चवकशी करची म्हणून केली. पूण जेन्ना ती युरिया तांकां नीम कोटेड सांपडली, त्या पार्टी तेमी FIR करपाक जाय आसली. एडिशनल कलेक्टर आमगे एडमिनिस्ट्रेटर आसात, ताका प्रोसिजर सगळो खबर आसपाक जाय आसलो की ते कितें करप. ते नीम कोटेड युरिया आसा ती शेतां वापरपाक आसा, ती खावडी घालपा न्हू. जेन्ना ती तांकां सांपडली तेन्ना त्या पार्टीचेर FIR करपाक जाय आसली आनी फुडलो प्रोसिजर करून ती ताका व्हरपा लावपाक जाय आसली किंवा सीज करपाक जाय आसली. तें केलें ना. तेजेर फट्टे कांयच उलयलें ना. जेन्ना दूद 25 रुपया मेळटालें तेन्ना ते विदावट प्रोसिजर दूद 38 रुपीज वयर हाडटाले आनी तेंय बीन गाये दूद म्हारग, म्हशी दूद, गाये दूद म्हारग घेताले आनी म्हशी दूद सवाय. हेंच परतें. म्हशी दूद सदांच म्हारग आसता, गाये दूद सवाय आसता. जेन्ना हांवें आवाज केलो तेन्ना 25-26 रुपयान तांकां कशें मेळपाक लागलें. थर्ड आसलें मिल्क हितून आमगे पार्लला भितर केस मारपाचें. केस आमगे दूद हो सेन्सिटीव प्रोडक्ट आनी थिंग पयल्या एक कोण म्हाल केस मारता, म्हाजे कडेन फोटो क्लिक आसा, ते केस मारता, लायनी लागले आसा, तेजेर तो कांय उलयना. तेन्ना 1 एप्रिलाक सेक्युरिटी चेंज जाली. तेणी 2-3 दिसां भितर गाडी धरली. जी गाडी धरली तो कॉन्ट्रॅक्टर हांवें रेजिस्टर RC बूक ऑनलायन काण पळयलो जाल्यार ती रुपेश नायका नांवार रेजिस्टर आसा. आनी त्या गाडये डॉक्युमेंट जर पळयल्या इतली फ्रॉड. त्याची रोड टॅक्स भरना, पासिंग ना, 2000 सावन रोड टॅक्स ना, 2011 सावन कितें तरी पासिंग ना. म्हाजे तेंय फोटो क्लिक आसा. असली गाडी घेवन तो जो कारबार चलयता, रिन्यू करतना ते RC बूक ते कांयच पळयलें ना तेमी आनी गाडी धरली ती तेजेर आपूण एक्शन घेयला म्हणटा. तो एक्शन ड्रायव्हराचें घेवप आसना. एक्शन घेवप आसता तें कॉन्ट्रॅक्टराचें. कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलें आसा रुपेश नायक नांवान आसतलें. कित्याक गाडी रुपेश नायका नांवान आसा म्हणटकीर तें कॉन्ट्रॅक्ट सायनूय तेणी करचें पडटलें. हें तेणी सगळें पळोवपाक जाय आसलें. असलो हांव आवाज करता म्हणटकीर ताका चोरपा मेळना, कमिशन मेळना, असो मागीर डायरेक्ट तेजेर आरोप आसा.
कित्याक जवळ जवळ 38 रुपीसान दूध 25 रुपये घेतात ते कितलेसो डिफरन्स जाले हे फाटले दिसा पेपराचेर हांवें हाडले म्हणल्यार एक 15 कोरोना टायमार लॉकडावन आसता तेन्ना 38 हय 38 रुपयां हांवें आवाज केलो भायर दूध मेळटा सवाय मेळटा 25 रुपयान मेळटा तेन्ना हे घेता 38 रुपीसांनी म्हणजे हांवें आवाज करतकीर 2 दिसांनी तेमी हे केले 25 रुपयान मेळ्ळे हें अशें कित्याक जालें म्हणजे ते 10 रुपये वयताले कोणाक. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत गुन्हे वाडत चल्ल्यात, खास करून लॉकडावनाच्या काळान. आयतारा पेडा आनी खारेबान मडगांवच्या लोकांनी पुलीस निरीक्षकाक एक निवेदन भेटयलें. वाडटे गुन्यांवकारींचेर तेतून चिंता उक्तायली. पुलिसांनी गस्त वाडोवपाची अशें तेंचें म्हणणें. आयतार दिसा पेडा आनी खारेबान मडगांवचे थळावे आपल्या नगरसेवकाक बरोबर घेवन पुलिशेंत गेले. ह्या वाठारांनी जातले चोरये विशीं चिंता उक्तायतना पुलीस बंदोबस्ताचेरूय तांची चर्चा जाली. पूण आमी आतां कितें चिंतलां, आमी रातची देवस्थाना मदीं मदीं केन्ना वाड्यार आमी जागृत रावता. कितें आसा आमी कावन्सिलर किंवा पुलिशे आमी खबर करता. पूण आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, आतां जे धरल्यांनी जितून भितर आमी आयडेंटिफाय केला तो आयडेंटिफायाचेर बरी चवकशी जावची इतली आमची ती मागणी आसा. ताका सोडलो तर ताका आतां सोडलं काय कितें आमच्या मुखार ते गेले आनी ते आमकां चाळोवन गेले. पूण आमी तांकां पळयलां कॅमेराचेर की डेली ते सोऱ्या लागून ती रातभर भोंवताले 10 वरांचे बी. उरलेलो आसा म्हणटकीर हांवें म्हणलें तूं राव थिंगा येता. ताबडतोब आयलो 7:30 सुमार हांव आयलो हांगा पयल्यार तुका थिंगा दार पडला. इमिजिएटली हांगा आयलो, सागरा मेळ्ळो. सागर आयलो थिंगा पयलो, डॉग स्क्वॉड आपयले, फॉरेन्सीक आपयले आनी त्या आमी चवकशी करता. आनी हांवें ताका काही इन्फॉर्मेशन दिलें आनी त्या मुळे आमी पळयल्ली. घरांतल्यान खुबशें सामान गेलें, वॉट अबाउट नियरली 3 lakhs. आज आमी मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले, कंप्लेन दिवपाक आयिल्ले ही गाडयेन चोरयेची केस. आतां पेडा हे जो पळय पेडा भाग आसा, म्हाज्या वॉर्डाक एक कोमा एक भाग येता, एक पेडा येता रेल्वेच्या ते सायडीन. फाटल्या दिसांनी कोमानूय अशें जाता म्हणून आमी कंप्लेनी दिल्ल्यो. मागीर आतां पेडान कंटिन्यूस 3री ते 4थी चोरी ऑलरेडी आमी लेटर दिल्ले. पण जाणी जेन्ना पळय चोरी जाली तेन्ना येवन कळयलें तेन्ना हांगच्यान पुलीस गेले, PSI गेले, हांगा PI कळयले गेले तेन्ना त्या वेळाचेर ती एक्शन जाली ना. म्हणून आज एकठांय जावन म्हटल्यार हे पेडांतले आतां खारेपणांतले सगळे रेजिडंट्स आसा ते हांगा आयिल्ले. आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हांवें म्हाज्या लेटर हेडीचेर दिल्लें आसा. आमचे फक्त कंप्लेन इतलीच आसा की जे थंय कोण जे पळय टेनंट्स आसा जावं टेनंट्स हांव म्हणना जाका मायग्रंट्स म्हणटात, जांचें आयडेंटिफिकेशनूच आसना, जे खंयचे तरी कामाक आयिल्ले आसतात जावं ते रोकडा लेबर आसात ते थंय आसतात, तांचे ते थंय रावता. आज व्हिडिओ क्लिपींग आसा, देवळाची व्हिडिओ क्लिपींग आसा, जो मनीस भितर गेला आनी ताका पळोवन आयला. आज आनी तांकां आपयले, काल अरेस्ट केले आनी आज खंय सोडून दिले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कारमणाच्या कांय लोकांक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणेचो लाव मेळना. कांय लोक खूपच गरीब आसात. तांचे कडेन हड्डोळी रेशन कार्ड आशिल्ल्यान तांकां हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळना. ह्या विशयी नागरीक पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेक पत्र बरोवन कळीत केल्ल्याचे कारमणाचो सरपंच ऑल्विन जॉर्जान सांगले. लॉकडावनाच्या काळात ही येवजण सर्वसामान्य लोकां खातीर खूप फायदेशीर थारल्या. हे येवजणे खाला लोकांक तांदूळ आनी दाळ मेळटा, पूण हडूळ रेशन कार्डां आशिल्ल्यांक ताचो कांयच फायदो जायना. हे विशीं मंत्री गोविंद गावडे कडेन उलोवन हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें ऑल्विनान सांगलें. मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना स्कीम अंडर which 3 months of free rations are being provided nationwide for BPL card holders is a very good scheme. Considering the present COVID-19 situation, loka काम ना, people are suffering, loka जेवण मेळना, so this free rice was a gift for them. But आयज कितें जालां, this true intended intention of this scheme is not being served. कित्याक these cards, BPL cards were made in 2003. So many years have passed by. The socio-economic conditions of these people having these APL cards have changed. But now I know so many cases in this village
who are really suffering. Pun tenko padanko card keso hai yellow cards. Yellow cards means if they are having the APL cards. So if they cannot get this free rice, and this I feel is injustice to them. The scheme is meant for the needy people, but the needy people are सगळे मेळना. So जायचा लोक आमगे village I know, who I personally know, and I've been interacting also. They are suffering. They are suffering, really suffering, because them the free rice मेळना, which is something मेळपा जाय आसलो आता. So considering this fact, we have written to the Honorable Civil Supply Minister, Mr. Govind Gowde, because of the people's, because they had contacted some सांगताले बाबा कितें करे म्हूण. So we have written to the Honorable Minister asking for urgent steps to change the status of this yellow card holders so that they can get the benefit of the Prime Minister Garib Kalyan Yojana. गोंयांत कांय सुवातींनी 10 आनी 11 मेक पावस झडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच फुडल्या 2 दिसांनी चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जावं येता. गडगड घालीत 10 आनी 11 मेक गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या आनी महाराष्ट्रांतले दर्यादेगावयले नुस्तेकारांकय देखून जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. दर्यादेगापासून 75 किलोमीटर अंतराचेर हवामान बदलपाचोय अदमास आसा. गोवा 365 ब्युरो. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.